हाय गाईज, गुड आफ्टरनून. कसे आहे तुम्ही सगळी? हां बघा. आणि आज सध्या आम्ही व्हिएतनाम रायटिंग पावले आणि आज सध्या टाईम झाला 12:30, 12:30 झाली. आम्ही आज माझी ड्युटी बेगीन आसलो आमगेली. सकाळ 5 आसलोली. 5 ती 10:30 ड्युटी आसली आणि मागीर तेच 10:30 जालें म्हणटी आमी भायर सरले रोखडे. आमी तेगे एक 20 मिनट्स शटल बस घेवन 20 मिनट्सान 20 मिनट्सान पावले आसतले. मागीर तें सगळें दाखयत मेळटलें कितें आसा तें. हाय गाय, गुड आफ्टरनून. कसे आहे तुम्ही सगळी? हां बोला तुमच्या मागण्यांनी. आणि आज सध्या आम्ही जांपान पावले. जांपान ते मातशे भायर येयले. जेपा येयले ते आतां मागीर कितें मेळटा तें हिंगा तेंचे टॅक्सीन येयल्ले. मागीर तेंगे लँग्वेज बी कांय कळना ड्रायव्हराक. ते आतां दिसता येयले थंय चॅक इन केले आनी थंय तें रेस्टॉरंट थंय जेवपा मागीर मेळटा तुमकां. मामा फोटो भेजा व्हाट्सएप में, तूने ये लेना. हाँ हो गया ना भाई, सबका बराबर हो गया ना अकाउंट. हाँ लेना है क्या? अभी लेना तो फर्क से लेने का नहीं रे, मेरे को इतना पसंद नहीं आया उसका. बेटे को एक कुछ लेने को सोचता था मैं. मटेरियल इतना मटेरियल पसंद नहीं आया रे. चीप है. देख है. いらっしゃいませ。हाँ भाई. क्या
हाँ हाफ एंड हाफ है वो. हाँ फोटो ले एक साइड से. हाँ फोटो फोटो लेते हैं ना, फोटो लेते हैं ना. सेल्फी भी लेंगे कैसे लेंगे. बस खत्म करने के बाद अपना खाना का चीज़ लेके जाता है. वो खत्म होने के बाद एक राउंड मार के निकल जाएंगे. ओके. टैक्सी पे लेके जाएंगे. टाइम लगेगा. टैक्सी ए चाहिए मत को. चाहिए था निकल फिर हाथ से. क्या हुआ? क्या है अभी होटल है क्या है जापनीज रेस्टोरेंट ढूंढने के कुछ. सो गायज आयच्या ब्लॉगान तुमी जाल्यार सिंपल ब्लॉग मेळपी शॉपिंगेक गेलो थोडी बाबाक घेवपाक. सो कितें घेयला तें तेणें म्हाका धाडला पूण हांव तुमकां आतां रिवील करपा ना. जेन्ना तो येतलो पळय तेन्ना तें अनपॅक करतलो स्पेशली बाबाक कितें धाडला तेन्ना तुमकां रिवील करतलें हांव कितें घेयलें तें. सो तुमकां आयडिया मेळटली बाबाक कितें घेयलें तें. आनी तेका आनी कांय ब्लॉग असोच ना, कांय येना. रेसिपीज हांवें शूट केलेल्यो पूण हांवें चिंतिल्लें आयज कांय रेसिपी घालपाना. मेळपी गेली क्लिपिंग्स जालेले 2 प्लेसीचे. एक पयली धाडलो तेणें म्हाका आनी फाटल्या दिसांनी धाडलो. सो दोनी एड करून एक 5 मिनिट्साचो जो ब्लॉग केला. तुमकां तो बहुत दिसलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा. आनी अजून कोणी ग्लॅम गर्ल ब्लेज चॅनलाक सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार प्लीज थिंगा बी सबस्क्रायब करा. ओके, हेची नेक्स्ट व्लॉगान विथ न्यू व्हिडिओ. टील देन बाय गायज.